हे मलबार फ्रॉग कितें, हे हांगासर कित्याक पावले, कशें पावले आनी हाची स्पेशलिटी कितें? पर्याय सत्तरी हांगासर मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग आमकां पळोवपाक मेळटा। ही आमकां सत्तरीकारांक एक अभिमानाची गजाल आसा। पर्यावरण प्रेमी श्री राजेंद्र केरकर बाई आमच्या वांगडा आसा, तांच्या कडल्यान चड जाणून घेवया। डॉक्टर मनोहरराज सरदेसाईंची एक कविता आसा, हरवताल बेबो शेता मेरेर उबो, हांवेन म्हळे बेब्या बेब्या खंय तुजो गांव। अशें जरी आमी कवितेन म्हटला तरी खऱ्यांनीच हरवताल बेबो आसता काय कितें? हरवताल बेबो जर तुमकां पळोवपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर अस्तम घाटान वयचें पडटलें। अनेर रावता आनी जवळ जवळ 10 मिटरांचेर तो हवेंतल्यान विहार करीत वयता आनी तेका लागून तेका मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग अशें नांव मेळ्ळेलें आसा। पूण अंदूच्या वर्सा पावस जो आसा तो पुराय तरेन अनियमीत जाल्लो आसा आनी तेका लागून तेचें चक्र जें आसा, जिवनाचें चक्र जें आसा तें विस्कळीत जाल्लेलें आसा। आनी जेन्ना तेंचे सदाहरीत जंगलांतले वाठार जे आसा ते वाठार असुरक्षीत जाता, तेका धोको निर्माण जाता, तर त्या वेळार खूब अपवादात्मक अशा परिस्थितीन हे बेबे जे आसा हे बेबे काजीच्या बागायतीन येतात आनी थंय ते समरस जाता। अशें चक्र जे आसा हे आमकां सत्तरीतल्या पर्ये गांवांत सध्या दिश्टी पडटा। ज्या वाठारान हे बेबे जे आसा ते गेली 10 वर्सां आसा ते राबितो करता। सालेली दोंगर वाठार आसा थंय ठेवण्याची राय आसा, थंय सदाहरीत जंगल आमकां पळोवपाक मेळटा। तर थंय ह्या बेब्या खातीर असुरक्षीत तो वाठार जालो आनी त्या कारणाक लागून ह्या बेब्यांनी आसा ते आपले कायमचे स्थलांतर केल्ले आसा आनी सध्या हे बेबे जे आसा हे पर्ये गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा।